तुम्ही जाणा आसतले गोंयान आमच्या 2 दीस फाटी कितें तांडव जालो, कसो डिजास्टर येयलो आनी कशे गोंयकारांचे हाल जाले। आमी आयज कणकिरे ह्या गांवांत आसा, गुळेली पंचायतीन। तुम्ही पळयता फाटल्यान आमच्या एक घर सगळे बुडलेले, घर बुडोवन तेंचे आतां पडला। ऑलमोस्ट 9 ते 10 मेंबर्स ह्या घरान रावताले। अशी कितलीशीं घरां फाटल्यान ते घर आसा तेंचे ते पडोंक पावलो। थंय घर आसा तें बुडलां, हांगा कितलीशीं घरां पडल्या। तेज्या पयलीं आमी गांजा वचोन येयल्या, थंयसरूय लोकांची घरां पडले मोडल्यात। आनी एका घरान एक पासून इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणटा वस्तू, एक पासून आलमार, एक पासून तेंचे डॉक्युमेंट कांय उरोंक ना, कांयच ना। म्हणजे आख्खो संवसार फ्रॉम तेंकां स्क्रॅच झिरो म्हणटा पळय, फ्रॉम स्क्रॅच पॉयंट म्हणटा पळय, तसो आतां तेंकां स्टार्ट करपाक जाय। आतां काल हांगा तलाठी येयले, खंय तलाठी येयले, आतां ह्या घराचेच एग्जाम्पल सांगता। बरोवन घेवन गेले, तेंकां कांय सांगोंकूय ना सारकें, टोटल लॉस म्हणून कितें बरयलां, कितें तरी बरयलें, गेले घेवन गेले। आतां ते लोकांक रावपाची परिस्थिती, रावपाची तेंच्यांनी सोय पासून करूंक ना की खंय ते लोक रावतले। आतां हे 9-10 मेंबर ती आतां कोणागेर 2 जाणां एकटे कोणागेर रावता, 4 जाणां आनी कोणागेर रावता, अशें करून करून ती लोकांगेर सद्या रावता। म्हटल्यार सद्या गोंयकारूच गोंयकाराक पावता। आनी जो सरकार आमी निवडून हाडला इतलीं वर्सां आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या नांवान इतले करोडांनी रुपया हेंच्या कडेन येता, जाल्यार हे लोकांक कित्याक अजून हांगांतल्यान रिहॅबिलिटेट करूंक ना। ही परिस्थिती आतां सगळ्याक आसा। धारबांदोडा गेल्यार थंयसरूय लोकांची तीच परिस्थिती आसा। लोकांक रिहॅबिलिटेट म्हणटा ते करूंक ना। तेंकां खंय रावतले जाल्यार सोय ना। एकामेकागेर सोयऱ्यांगेर नाजाल्यार कोणागेर गांवान आनी कोणागेर घरां आसा पळय तेंगेर वचोन लोक हे रावता। तेंकां सद्या कपडे घालपाक ना, तेंच्या कडेन सद्याक रांदपाक जेवपाक गॅस ना, कांय ना, म्हणजे कांयच ना। झिरो रस्त्यार पडटा पळय तशी सद्या पडलेली आसा। आनी हांगा गव्हर्मेंटाचें म्हणटा पळय तसो हेल्प झिरो, लोकांक झिरो। आतां ह्या लोकांक हे घर उबें करपाक जाय, सरकार कितले रुपया दितलो? डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या नांवान काडून 20,000 दितलो, 25,000। ह्या 20-25 हजारान हे 9-10 मेंबरांचे हे येदे व्हडले घर कशें उबें जातले? काम ना, धंदो ना तेंकां। एक खतरनाक लेवलाचें एक टेन्शन त्या मनशांचेर येयल्लें आसा, लोकांचेर येयल्लें आसा। आनी आमचो सरकार न्हिदोन आसा। हांगा लोकांक घरां धुवपाक तेंचे घरान सगळ्यांच्या घरान चिखल भरला। ऑलमोस्ट एक 2-3 मिटराचेर उदक घरान आसलें। इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस सगळे गेले, इलेक्ट्रिकल पॉयंट गेले, घरान काळोख आसा, नळाक उदक ना, जाल्यार हांगा टँकरांची वेवस्था ना। घर धुतल्या लोकांक उदक ना, चिखल काडटले, चिखल उडोवन जर करतले जाल्यार कांयच सूख सुविधा ना। आनी खंयचोच गव्हर्मेंटाची हांगा मशिनरी म्हणटा पळय ती लागलेली ना। जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट सरकाराची टीम करता तरी कितें? पयलीं म्हटल्यार हे जेन्ना उदक येयलें, हे उदक लोकांक टायम पासून मेळोंक ना। अर्द्या वरा भितर उदक हे घरान वयर चडलें। म्हटल्यार लोकांक सादे घरांतले डॉक्युमेंट्स काडटले, आपले भांगार काडटले, नाजाल्यार भुरग्यांची बुकां काडटले, कितें काडटले म्हटल्यार लोकांक मेळोंक ना। गाडयो काडटले, कांयच मेळोंक ना, मात सुद्दां टायम मेळोंक ना। जाल्यार हो डिजास्टर येदो व्हडलो येयलो कसो? हेचेर पयलीं सरकारान सांगपाक जाय। आमकां दिसना फक्त पावस येयलो आनी पावसाच्या उदकान हे स्पिडीन उदक अर्द्या वराच्या भितर जर उदक 2 ते 3 मिटराचेर जर चडपाक शकता, इट इज इम्पॉसिबल। म्हाका तरी दिसना की पावसान हे उदक इतल्या लेवलाचेर वाडलां। कितें तरी तुमी डॅमाचे खंयसर ना खंयसर तरी दारां ओपन केल्या आसतलीं आनी ती हें जालां आसतलें। आनी जर तुमी हें केल्यात, दारां ओपन केल्यात, जाल्यार पयलीं म्हटल्यार तुमची डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम आसा, GWRD टीम आसा, तेंच्यांनी तुमी लोकांक सांगपाक जाय आसलें, लोकांक इन्फॉर्म करपाक जाय आसलें। तुमी हांगा गाडयो भोंवडपाक जाय आसलें की हांगा फुडें हांगा नॅटवर्क आसा। गांजा फुडें गेल्यार मात पासून नॅटवर्क ना लोकांक कळत ना कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाक जाय, कितें वाचोवपाक जाय, कोणाक खंय करपाक जाय। लोक ह्या लेवलाचेर ह्या फ्रस्ट्रेशनान आनी ह्या टेन्शनान लोकांक कांयच कळोंक ना कितें करूं, कोणाक वाचोवंक, कितें करूं तें। आनी हो सरकार जर इतलीं वर्सां तेंकां जर आतां कळना एक बाबा फाल्यां डॅम सोडलो, कितें सोडलो जाल्यार उदक खंय येतलें, कॅचमेंट एरिया कितली आसतली, कितल्या लेवलाचेर उदक वाडटलें, कितली एरिया भरतली, एरियाची टॉपोग्राफी कितें आसा, हें सगळें तेंकां लोकांक पयलीं तुमी कॅल्कुलेट करपाक जाय आसलें, लोकांक कळोवपाक जाय आसलें। जर तुमी सोडिना जाल्यार सुद्दां लोकांक तुमी इन एडवान्स सांगपाक जाय आसलें की बाबा आमी सोडूं शकता म्हणून। फाल्यां जर कितें जाल्यार तुमी तुमचें रिहॅबिलिट कर, तुमचे डॉक्युमेंट, तुमचे फ्रीज कितें आहा तें खंय तरी वयल्या लेवलाचेर वयल्या प्लेसीचेर व्हरोन तुमी दवरा म्हणून लोकांक सांगपाक तरी जाय आसलें। हांव सगळ्या गोंयकारांक अपील करता, हे पळय ही आतां ही घरां हांकां बाबडी कशी रावतली, कितें रावतली, केन्ना ती रिहॅबिलिटेट जातली, चिंतून भंय दिसता। आमच्या घरान सादी जर टीव्ही मोडली जाल्यार आमचें टेन्शन येता की आमी कशें रावतले काय म्हणून टीव्ही शिवाय। पूण हे लोकांक सद्याक घरूच ना, शेल्टरूच ना। आमी बेगीनूच आतां एक हेल्पलायन नंबर आमचो आउट करतले आनी
जाता तितले हांव आमच्या सगळे वॉलंटियर्स आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ऑल ओवर गोवा तांकां प्लीज अपील करता जे जाग्यांचेर कांय जावंक ना हांगा गांजा सत्तरी धारबांदोडा हे मेन खांडेपार ह्या ज्या जाग्याचेर हांगा चड डॅमेज जाल्या पळय थंय मातशें प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता प्लीज थंयचे कॉर्डिनेटर्स आसा भुरग्यां तांकां कॉन्टॅक्ट करूंक लोकांक मातशें हेल्प करपाक प्लीज चला. आतां प्रिओल्ड लोक वयता आतां थंयसर सांजचे आमचे गांजा भुरगे वयतले हांगा सत्तरीचे भुरगे येतले पूण जाता तितले दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले भुरगे तुमी येवन मातशे लोकांक हेल्प करा तांकां तेंचें सामान डिस्प्लेस करपाक तेंचें घर क्लीन करपाक तांकां हेल्प जाय कित्याक तेंची सद्या मेंटल स्टेट ना हे फिजिकल काम करपाक ती काबार जाल्ली आसा रडोन काबार जाला लोक. आतां ह्याच घराचे तुमकां सांगता सायक्लोनान तेंचे पत्रे गेल्ले त्या भुरग्यान बाबड्यांनी आपल्या बायलेचे वस्ती दवरून तेणे ते पत्रे घातले ते सायक्लोनाचो 1 रुपया पासून तांकां मेळोंक ना अजून. पंचाक सरपंचाक विचारले आयज येतले फाल्यां येतले करून काय दिवंक ना तेणी बाबड्यान पावसान रावतलो कसो म्हणून ते केले आनी ते केलेत आनी रोखडेच हे जाले. आनी ह्याच घराची नोशी कितलीशीं घरां मोडलेली आसा. आतां म्हाका दिसता थंयच्यान येयल्या ऑलमोस्ट 10-15 तरी घरां टोटल मोडलेली आहा असल्या परिस्थितीन. सरकारान ऑन प्रायोरिटी एक टास्क फोर्स रेडी करपाक जाय ऑन प्रायोरिटी ऑन व्हेरी मच प्रायोरिटी म्हणटा तसो एक टास्क फोर्स करपाक जाय आनी ह्या लोकांची हांगा घरां उबी करून दिवपाक जाय. GSIDCचे जितले इंजिनियर्स आसा कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां हांगा कामाक लावपाक जाय कित्याक हे परते येयना हे कितल्या तरी वर्सांनी येयला आनी हे मॅन मेड डिझास्टर तुमी पार्ट घातल्या त्या लोकांची तांकां इन्फॉर्म तुमी करूंक ना. सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली लोकांक इन्फॉर्म करपाक. आयज तुमी जिम्मेदार आसा हें जाल्या तरी आनी फाल्यां जर तुमी जिम्मेदार ना सुद्दां जाल्यार गव्हर्मेंटाची ड्युटी गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे लोकांची घरां जाता तितले बेगीन तुमी उबी करून दिवपाक जाय. अशें ना की सरकारा कडेन पयसो ना म्हणून पयसो भरपूर आसा तुमच्या कडेन. तुमी 1-1 करोडचे टॉयलेट बांदता बंद करा टॉयलेटी नाका आमकां. व्हडले तुमी बस स्टँड बांदून दवरले तेजेर कोण कुत्रो पासून वचना लोकांक घरां बांदून दिया. एक 10-10 लाख रुपयान घर तरी एटलिस्ट तांकां रावपा सारकें तरी उबें करून दिया. 10 लाख म्हणल्यार व्हडले न्हू 25,000 करोडाचो बजेट आसा सरकारा कडेन. 300 करोड तुमी मागयता म्हणून सांगताले सेंट्रला कडल्यान सेलेब्रेट करपाक ते सेलेब्रेशन नाका आमकां. काल तो चड्डा काय नड्डा तुमचो येयलो ताका तुमी ढोल आनी तासो वाजोवन थंयच्यान तुमी एअरपोर्टा वयल्यान हाडल्यात हांगा लोक रडटात. लज दिसपाक जाय BJPक ह्या विश्वजीत राणेक आनी ह्या CMाक लज दिसपाक जाय. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा लोक रडटात मरतात आनी तुमी हांगा थंय ढोल ताजे वाजोवन तेंच्या फाटल्यान नाचतात त्या घाटया फाटल्यान. परिस्थिती कितें आहा लोकांची तुमचे पंच सरपंचाक दिसात नात. डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा ती टिमूच ना हांगा. टीम खंय आसा लोक एकामेकाक हेल्प करतात बाबडी शेजाऱ्याक आयज हेल्प करता म्हणून आयज ती जिती तरी आहा खावन जेवन तांकां जेवण ना कांय ना कपडे ना. म्हणजे खंयच्या हितून म्हाका दिसता बिहारान आनी UPन तरी फ्लड येत न्हू म्हाका दिसता तेंचो तरी सरकार कितें तरी करतलो न्हू. हो पप्पू सरकार जो घाटयांचो सरकार जो आसा पळय फाल्यां आयज जर झोपडपट्टेन हें जाल्लें न्हू त्या झोपडपट्टेवाल्यांक सगळें पावोवपाचें. तुमी टँकर पावोवपाचें. आयज हांगा लोकांक उदक ना हाडा मरे बिचोलच्यान फोंड्याच्यान खंयच्या वाळपयच्यान हाडा टँकर हांगा आख्ख्या गोंयच्यान पणजेच्यान हाडा टँकर मूव करा सगळे. जितले कॉन्ट्रॅक्टर टँकर कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या कडेन रजिस्टर्ड सगळ्यांक फोन मारा सगळ्यांचे गाडयो धाडा हांगा ऑन इमर्जन्सी. केन्ना धाडटले 4 दीस जाले 5 दीस जाले लोक रडटात ते पळय थंय. पांय दवरपाक जागो ना चिकल भरला घरांनी लोक बाबडे कोण शेजारी एकामेकाक हेल्प करतात एकामेकाचें घर क्लीन करतात आयदनां धुतात. परिस्थिती पळोवपाक जायना अशी परिस्थिती आनी ह्या सरकाराक पडलेलें ना. हे मिटिंगे घेतात इलेक्शनाचे गजाली करतात. इलेक्शन आतां कशें जिखतले बूथ वायज तो मायकल लोबो उलयता. अरे तुमी मरे गाडो चोर तुमी काबार केले दलालांनी लोकांक सोंपयल्यात तुमी हांगा रडपाक येता पळोवन तुमी मुद्दम तुमच्या फरक पडना. हांगा विश्वजीत राणे दोनापावल रावला आसतलो सुशागाद. काल रिपोर्टराक तो आन्सर कसले दिता हांगा गेलो थंय गेलो बरें जाय तें म्हणून. अरे तुमी लोकांची हालत करून उडयल्या लोकांक भिकारी करून उडयल्यात हांगा लोकांक हे पळय उपाशी उडयल्यात तुमी घरदार ना. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता प्लीज पांयां पडटा तुमच्या कडेन हरशीं तुमी कितें पॉलिटिक्स करता ती करतात हांगा 5 आनी 6 हजार दिवन तांकां फोटो नाका. तेंची घरां उबी करा चड बुडोवंक ना ती. तितलो तरी एक 200 करोड हाडा सरकारा कडल्यान. सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता म्हणून सांगतात मरे 200 करोड 300 करोड दिता म्हणून सांगतालो मरे सेलेब्रेट करपाक नाचपाक तुमकां ते कॅसिनोन नाचोवपाक तुमी हाडटले मरे 200 करोड ते लोकांक घाला. धारबांदोडा सेम परिस्थिती जाल्या गांजा जाल्या परत उजगांव आनी फुडें जाल्या. पूल मोडले लोकांचे कनेक्टिविटी गेली नेटवर्क मोबायल नेटवर्क ना उदक तर नाच लायट ना सगळ्यांचे लायटीचे आतां कनेक्शन आमी काडला कित्याक हांगा तांकां शॉक येत म्हणून. हांगा ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मनीस येवंक ना आनी कोण येवंक जाल्यार तुमची डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम करता कितें
ते लोकां कडेन उलोवपाक उतरां पासून ना, कितें म्हणून हेल्प मागतले तुमच्या कडेन. लास्ट टायम सायक्लोनान गेले ती तुमची हेल्प दिवंक ना, विचरून ते थकले, कितें म्हणून हेल्प मागतले, कोणा कडेन म्हणून पळयतले. सरकार जाय तरी कित्याक आमकां. जर सरकार जर लोकांक जर पोशिना, लोकांक जेन्ना जे फोंडान लोक पडला तांकां जर सांबाळिना, तांकां जर वयर काडिना, तांकां सादें घर सादें एक शेल्टर जर करून दिना, जाल्यार तुमचो पयसो जाय कित्याक. तुमी कोळसो हाडटात, व्हडले 4 लेन 8 लेन तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मागता आनी गोळ्यान हे BJP वाले पट्टे घालून लोकांक थंय सांगतात आमी हें बांदलें तें बांदलें, हांगा घरां बांदून दिया पट्टेवाल्यांक. काल ते नाचताले ढोल ताचे. अरे बापायचे तुमच्या आवयचे लग्न आसले थंय, नाचताले ते. लज दिसपाक जाय. मागीर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांगा लोक रडटात आनी तुमी ते ढोल ताचे बडयतात बापायचे लग्न आसलेल्या भशेन. मनीस काय कोण रे तुमी. पट्टे गळ्यान घालतात आनी लाचार लेमडे काय फक्त नाचतात ते आमदारांच्या फाटल्यान. अरे तुजें घर बुडलेल्यार नाचतलो आसलो, वयतलो आसलो ते चड्डाक आनी नड्डाक हाडपाक. परिस्थिती पळय रे. हांव गोंयकारांक सगळ्यांक अपील करता, आमी हेल्पलायन नंबर आउट करतले. आमकां ह्या लोकांक तुमी डोनेट केल्ले जाय. तेंच्या कडेन कपडे सुद्दां घालतले ना, आयदनां पासून ना, सादें उदक पितलो जाल्यार पेलो पासून ना. ही परिस्थिती आसा. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, आमचो हेल्पलायन नंबर फाल्यां आमी आउट करतले. तुमच्या कडेन जाता तशें तुमी डोनेट करा. आयदनां, कपडे, कितें वॉटेवर, मॅट्रस, चादरी, कितें तुमकां दिसता पळय तें तुमकां तुमच्या कडेन एक्स्ट्रा आसा. TV आसतली, फ्रीज आसतली, स्पेर आसतले, कितें टेबल आसतले, वॉटेवर कितें आमकां फक्त सांगा. आमी एक कलेक्शन सेंटर आमी करतले फाल्यां. म्हटल्यार आमी आमचो प्लॅन कितें आहा तो आउट करतले, तो एक व्हिडिओ काडटले. प्लीज कितें तुमकां डोनेट करपाक जाय, कितें तांकां लोकांक घर उबें हे हो सरकार पयशे दितलो आनी हे दितलो आमकां खबर ना केन्ना दितलो तो. आमच्या सायडीसून आमी प्रेशर घालतले, तांचे रिपोर्ट सगळ्यांचे करपाक आमी सान मेरेन लायला. सो हे तुमकां आतां लोकांक गोंयकारांक लागून उबें रावचें पडटलें. ह्या सरकारान आमकां फोंडान घातलेलें आसा. लास्ट चान्स आसा हो गोंयकारांक वाटोवपाक. आनी जर आमी गोंयकारांक पावना पळय, तुमच्या कडेन घरान आमच्या कडेन सगळे लग्जरी आसतले, आमच्या घरान सगळें आसतलें. आयज सुशागाद आमी न्हिदता आसतले. ती बाबडी खंय न्हिदतात लोकांच्या दारार. इमेजीन करा आयज तुमचेर ना तुमच्या फॅमिलीचेर हो प्रश्न येयल्लो कितें जावपाचें ते. सो प्लीज 1000 2000 3000 5000 कितें जाता तितलें मातशें तुमच्या लायफांतले एक चवथीक एक्स्ट्रा टी-शर्ट घेतले पळय ते टी-शर्टूच घेवं नाका, ते काडून तांकां तरी दिया. तांकां बाबड्यांक 200 100 200 रुपया एक कपडे आसता पळय ते दिया. एक तितले सॅक्रिफायस करा. आमी मातशे ब्रँडेड घालतले, मातशे कमी ब्रँडेड घाला. एक भुरग्यांक 4 कपडे घेतले 2 घ्या, 2 घेवं नाका, 2 तेंच्या भुरग्यांक दिया. कितें तरी मात तरी जाता तशें आमी आमचो हेल्पलायन नंबर आउट करतले. आमी बॉक्सांय भोंवतले, डोनेशन बॉक्सां तुमच्या कडेन जाता पळय तितले तुमी 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया वॉटेवर. कित्याक त्या लोकां कडेन आयज कांयच ना, झिरो नील. रस्त्यार आसता पळय मनीस तसो आहा तो, तेच्या कडेन कांय ना. सो तांकां भरपूर हेल्प जाय. आमी सगळ्या कडेन पावोंक ना. आतां प्रियोळ बीन भुरगे त्या वटेन, विश्वेश बीन त्या वटेन गेला, विरेश त्या वटेन आसा, दारबंदोडा भुरगे आसतले, हांगा 70 आसा. सो गांव भरपूर आसा, घरां भरपूर आहा. आमच्या कडेन ती केन्ना भोंवून जातली ती खबर ना, पूण जाता तितले बेगीन आमी तेंचो रिपोर्ट काडटात कितें लॉस जाला कितें ना तें. आनी जाता तितले फास्ट आमी आमच्या कडेन जाता पळय तें तितलो आमी प्रेशर हाडटले ह्या सरकाराचेर. पूण सद्या ऑन प्रायोरिटी आमकां गोंयकारांक तांकां हेल्प करचें पडटलें. बेजीक गजाली तांकां दिवन, कोणागेर गॅस आसतली एक्स्ट्रा, कोणागेर शेगडी आसतली, कोणागेर स्टोव आसतलो, वॉटेवर कितें आहा पळय एक्स्ट्रा, आलमारीन कपडे आसतले एक्स्ट्रा घालिनासतले तुमी, ते प्लीज मातशें आमकां दिया. आमी हाडून हांकां लोकांक दिता, पूण तांकां हेल्प करपाक जाय. कित्याक ह्या सरकारा कडल्यान आशा ना. हांगा पळय आमी आतां सकाळच्यान हांगा भोंवता, एक पासून गव्हर्मेंटाचो कोण स्टाफ दिसोंक ना, एकटो पासून दिसोंक ना. लोक रडटात, लोक अक्षरशः ती बायलां रडटात. घर ना, तेंचे दार ना, एक तेंचे भांगार पासून गेले व्हांवून. भांगार पासून जस्ट इमेजीन तेंच्या लायफ टायमाची शॉपाची शॉपां गेली, त्या शॉपांचेर तेंचे एक्झिस्टन्स चलतालें, लायवलीहूड चलतालें, शॉपाची शॉपां गेली व्हांवून. कोण बरें आसा पळय, आमची घरां बुडोवंक ना पळय, आमकां कांय खबर ना. तुमी जेन्ना हांगा येतले पळय, हांगा जेन्ना येवन तुमी रावंड मारतले, लोकांक विजीट करतले, तेन्ना तेंचें दुख्ख कळ्ळें. व्हिडिओ काडपाचें रिजन इतलेंच की लोकांक कळपाक जाय. आमी आतां थंय नेटवर्क नासलो म्हणून तुमकां दाखोवंक ना. तुमकां आमी फोटोज व्हिडिओज मागीर घालतले, तुमी मुद्दाम पळया आनी जाता तितले जनरसली डोनेट करा. ह्या लोकांक गरज आसा आयज. कितेंय जाता तितले 1000 रुपया 5000 मातशें प्लीज एक स्वताक मातसो कितें तरी कॉम्प्रोमायज करा. एक दीस जेवणाक वयतले रेस्टॉरंटार 2000 मोडटले, ते 2000 मातशें कॉम्प्रोमायज करून ते कट करून हांगा लोकांक दिया. तांकां गरजेचे आहा ते, तांकां 1000 न्हू 500 रुपया पासून आयज जर तांकां दिले, कितें तरी कपडे येतले, पेले येतले, कितें तरी येतले घरान. सो प्लीज पांयां पडटा, आमी हेल्पलायन नंबर फाल्यां आउट करतले आनी सरकारा कडेन डिमांड करता की तेंच्यांनी प्लीज ह्या लोकांक ऑन प्रायोरिटी GSIDCची तुमची फूल कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर तुमची कन्स्ट्रक्शन टीम आहा ती लावपाची. आनी जितली घरां मोडल्या एटलीस्ट बाकीच्यांचे सोड, कोणाचे हें जाला पळय इलेक्ट्रॉनिक्स गेला ते कशें तरी सर्वाय जातले, पूण कोणाचे शेल्टर ना, घर मोडला, तांकां ऑन प्रायोरिटी तुमी बांदून दिया. आनी इतलेंय जर जायना न्हू जाल्यार ह्या प्रमोद सावंताची ह्या पप्पूची लायकीच ना.
तिची लायकी हरशी म्हणून नात, पूण आतां एटलिस्ट ह्या विश्वजीत राण्यान आनी ह्या पप्पून दोगांयनी ह्या लोकांक पावपाक जाय. तुमी खूब नाटकां केली, तुमी नाटकां न्हू लोकांक सोंपयल्यात तुमी कोरोनाच्या नांवान, पूण आतां तरी एटलिस्ट तुमी हे डॅम सोडून कितें करून कितें हें केल्यात पळय, तांडव लोकांच्या फोंडान घातल्यात पळय, लोकांक एटलिस्ट तें तरी कॅर घेया. तांकां सांगूंक ना तें नात तुमी. सो ही रिक्वेस्ट लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांक तुमी एकामेकाक हेल्प करचे. आमी हेल्पलायन नंबर आउट करतले आनी वॉलंटियर जे आमचे आरजीचे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां सांगता तुमी प्लीज हांगा गांजा आमचे वाळपयच्या भुरग्यां कडेन कॉन्टॅक्ट करा, आमच्या फोंड्याच्या भुरग्यां कडेन कॉन्टॅक्ट करा, धारबांदोड्याच्या भुरग्यां कडेन कॉन्टॅक्ट करा. तुमी खंयच्याय आख्खे गोंयभर खंय आसतले प्लीज मातशे 1-2 दीस काडात तुमच्या लायफांतले आनी त्या लोकांक हेल्प करपाक येयात. तांकां क्लीन करपाक हे करपाक जायना, तेंच्या कडेन तेंची मेंटल परिस्थिती ना, तांकां हेल्प जाय तुमची. प्लीज खंयच्यान आसा थंयच्यान फाल्यां एटलिस्ट आयज आतां टायम जालो म्हण फाल्यां मातसो प्लीज सकाळी टायम काडून भुरगे गांजांक धारबांदोडा प्रियोळ ह्या सायडीन खंय खंय आहा पळय ऑलरेडी भुरगे काम करतात, पूण आनीक आमकां भुरगे जाय, खूब भुरगे जाय, कित्याक टायम कमी आसा, त्या लोकांक आमी भायर दवरूं शकना आनी गव्हर्मेंट कांय करिना. सो प्लीज तुमी या. देव बरें कर. हे पळय आतां हे घर हे लोकांनी कशें रावपाचें हांगा यो कसो ही परिस्थिती पळया लोकांच्या घरांची, ही परिस्थिती आहा कशी रावतली घर तुमी इमेजीन करा कशें रावतले. आनी ह्या गोंयकारांक आयज जर आमी गोंयकार पावना न्हू जाल्यार आमकां व्हडली लज. आमी गोंयकार म्हणून आमकां फायदो ना. कितेंय जाता हेल्प सगळे आतां इतले 5 लाख गोंयान गोंयकार आहा, 5 लाख गोंयकारांनी जर 100-100 रुपया सो काडले न्हू हे सगळ्या लोकांची घरां उबी करपाक जाता. आमी तांकां जाय एटलिस्ट बेजीक गजाल तांकां दिवपाक जाता, पूण प्लीज तुमी भायर सरून काडपाक जाय. आनी हे एक पुण्याचें काम जातलें, अशें न्हू की खंय तरी वेस्ट वयतले पयशे, त्या लोकांक बऱ्याच लोकांक लागतले आनी गरजेच्या लोकांक लागतले. एटलिस्ट आतां ती लोकांक रावता पळय एटलिस्ट आपल्या घरान तरी येवन रावनी तांकां. फुडले तांकां लग्जरी कांय ना, तेंच्या कडेन टीव्ही नासतलो, फ्रीज नासतलो, कांय नासतलो, फॅन नासतलो, पूण एटलिस्ट घरा पोना आपल्या घराच्या शेल्टरा पोना नळ्या पोना तांकां न्हिदोनी सुशागात लोकांगेर रावूं शकना आनी लोक सदांच तांकां एंटरटेनूय करूं शकना कित्याक लोकांचेय पर्सनल लायफ आसतले. सो प्लीज अशी घरां खूब आसा, थंय आमी तुमकां दाखोवंक ना, थंयसर आमी व्हिडियोज काडला गांजा बीन ते आमी तुमकां दाखयतले. ही परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. सरकार युजलेस जाल्लो आसा, हेच्याय पयलीं युजलेस जाल्लो, पूण आमी गोंयकारांनी आयज एज अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन एज अ पोगो फॅमिली आमी युनायट जावया आनी आमी